नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे खास गेस्ट आसात जे 10 दीस पयलीं आमचे बरोबर आशिल्ले. ते म्हळ्यार मांगेरीश पै रायकार, एसोचॅमाच्या नॅशनल फांटाच्या MSME विभागाचे मुखेली. मांगेरीश बाब, वेलकम. म्हाका सगळ्यात पयली गजाल, कालची तुमी फायनान्स मिनिस्टराची अनाउन्समेंट आयकल्यो. कितें दिसलें फ्रॉम MSME पॉयंट ऑफ व्यू? तुमकां जें अपेक्षीत आशिल्लें तें जालां आनी कितें जावपाचें बी उरलां काय कितें? सदांच अपेक्षा ह्यो खूब व्हडल्यो आसता. सगळ्याच अपेक्षा प्रमाणे जाता अशें जायना, पूण तातले तातूंत तांणी खुबशें कितें तातूंत साधून घेतला. पयली गोश्ट म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे की आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय, हाजेर आमी चड लक्ष दिवपाक जाय आज. आनी एक गोश्ट आमी पळोवंक घेवं जाय की सदांच आमी म्हणटात की बाजारांत आमकां चायनीज माल मेळटा आनी तो सवाय मेळटा. तर तो सवाय कित्या खातीर जावंक शकता आनी आमी तो तितल्या रेटीन कित्याक दिवंक शकना, हाजेरूय आमी आतां लक्ष दिवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमचो माल पळय जो आसा तो टिकाऊ आसता. तो नॅचरली ताका कॉस्टींग मातशें इल्लें चड वता. तेंय बी आमच्या लोकांनी चिंतून घेवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर आमचे पळय आतां सद्या MSMEचे जे म्हालगडे आसा तांच्या विचार करपाचो वेळ हो आयला की आतां आपूण जें कितें करता तें सारकें करता काय आपल्याक बदलपाचो वेळ आयला, काय आपल्याक फुडें वच कितें आसा तो वाडोवपाचो वेळ आयला. आनी हें जर सगळें करपाक जाय जाल्यार ताका पयशांची गरज लागता. आनी ही पयशांची गरज उणी करपा खातीर तांणी ज्यो पळय स्किमी हाडल्या त्यो म्हाका दिसता जाय तश्यो आसा. आतां तातूंत जर इंट्रस्ट रेट जर मातसो कमी जाल्लो जाल्यार दुदान साखर म्हणटा तशें, पण तरी पूण सरकारान कोलेटरल फ्री आनी सोप्या प्रमाणात रीण मेळपाची जी पळय मेकळीक केल्या ती खरीच अभिनंदनीय आसा. आनी दुसरें तांणी एक केला म्हणजे 200 कोटी पर्यंतची जी पळय टेंडरां आसतली ती टेंडरां तांणी आतां फक्त इंडियन्स आनी इंडियन कंपनी खातीर आमी दवरतले हें तांणी सांगलां. तेन्ना MSME ह्या क्षेत्राक हाजो खूब फायदो जावपाचो आसा. आनी MSME क्षेत्रांत आतां आनी एक गरजेचें काम म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. सपोज एक आतां वॉल्यूम आसा आनी ती जर MSME कडेन एकट्या कडेन जाय साधना जाल्यार तांणी सगळ्यांनी एकठांय जावन जे पळय सिमिलर प्रोडक्ट करता तांणी वॉल्यूम बेस्ड एकठांय जावन तें साध्य करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका दिसता क्लस्टर मुवमेंट हातूंतल्यान वयर सरतलो, कॉपरेटिव्ह मुवमेंट हातूंतल्यान वयर सरतलो. आनी त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट साधूंक शकता की सर्वायवल जे आमी म्हणटा जें MSME खूब कठीण आशिल्लें तें हातूंतल्यान साध्य जावंक शकतलें. कित्याक एडिशनल पयशे हांवें तुमकां फाटल्या फावट म्हणिल्लें, एडिशनल पयशे म्हणजे बॉरोईंग आसा ताज्याकय चड पयशे हातान जर आयले जाल्यार सर्वायवलाक उपयोग पडटले. कित्याक सद्या परिस्थिती भयंकर गंभीर आनी कठीण आसा. कित्याक हातान पयसो ना आनी तुमी म्हणिल्लें फाटल्या फावट की पयशाचें सवंग घेवंक जायना, हें सामकें खरें. आनी त्या खातीर आमकां जेन्ना पळय हातान एडिशनल पयशे येता तातूंत आसा तें जाग्यार घालपाक आमकां पयलीं सुविधा जातली आनी ते फुडें व्हरपाकूय आमकां मातशी उपयोगी पडटलें. जस्ट लोकांक कळपा खातीर आतां इतले दीस जाले, सो सद्याक कितें परिस्थिती आसा एक्झॅक्टली MSME क्षेत्राची? जॉब लॉस कितलो आसा, कट्स कितले आसात आनीक मागीर आतां हाजो परिणाम कितें जातलो ताजे मागीर या, पण जनतेक कळपा खातीर सद्याक सॅक्टराची परिस्थिती कितें आसा? सद्या परिस्थिती म्हणजे आतां तुमी विचारलें म्हाका सेंटर आनी स्टेट हांचे भितर कशें हें आसा तें. एक गोश्ट आसा की सेंटराक सरकारान प्रयत्न केल्ले आसा की भायलो इन्व्हेस्टमेंट इंडियेन येवचो आनी हो खूब गरजेचो आसा. गरजेचो इतल्या खातीर आसा, दोन गोश्टी म्हणजे एक म्हणजे टेक्नॉलॉजी येतली तांच्या बरोबर आनी दुसरें म्हणजे तांचो पयसो येतलो. आनी ह्या दोनूय येत जाल्यार ताजे बरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातली. तुमकां सांगपाक एक बरें दिसता की आमचे पळय जे कॉरिडोर आसा म्हणजे देखीक तुमकां 2 कॉरिडोर सांगता. एक म्हणजे मुंबय दिल्ली आनी दुसरें म्हणजे चेन्नय बेंगलोर. ह्या कॉरिडोराच्या बगलेक जागो तांणी हे केल्लो आसा आनी तो इंडस्ट्री खातीर इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट ह्या माध्यमांतल्यान जे पळय FIIs येतले, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करपाक येतले तर तांकां हो जागो सवाय भितर दितले आनी थंय सगळ्यो सुविधा आसतल्यो
आणि तुम्ही पेपराचेर वाचला आसतले फाटल्या दिसांनी की लेबर जे पळय आमचे थोडेशे वृक्ष आशिल्ले ते सुद्धा तांणी सोंपे केल्या आणि स्पेशली हे कित्या खातीर केला तुमकां सांगता म्हळ्यार जॅपनीज इंडस्ट्री ज्यो आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात हांगा येवपाच्यो आसा आणि तांणी जेन्ना सांगले की आमकां हो त्रासदायक आसा हे लॉ आमकां त्रासदायक आसा तेन्ना ते कमी करचे तर सरकारान ताजेर रोखडेंच डिसिजन घेवन ते सोंपे केले सुटावे केले आणि म्हाका दिसता तांणी ऑलरेडी हांगा येवपाचे आपले मन केल्ले आसा आणि ते जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता भारताक दीस बरे येवपाचे आसा. लेबर लॉचे बाबतींत न्ही लेबर लॉचे बाबतींत अशी कितें अडचणी आशिल्ल्यो की इतले स्तराचेर वचून बदल करचे पडले? ह्या आमचे पळय तुम्ही जर लेबर लॉ पळयले सगळे लेबर तांणी जाय तशे दवरल्या म्हणजे मिनिमम वेजीस एक दवरला ताजे तितले पयशे ताका मेळपाकूच जाय कळ्ळें न्ही. काम करपाचे वयाचे अट आसा किंवा वेळेचे अट आसा सगळे पळय जे पळय प्रोटेक्शन दिवपाक जाय ते दवरल्या पूण थोड्योश्यो गोश्टी अश्यो आशिल्ल्यो त्यो किटकिटीच्यो आशिल्ल्यो आणि त्यो पुराण्या काळाच्यान आमचे चलत आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो ब्रिटिशाच्या जमान्यांतल्यान चलत आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो ब्रिटिशाच्या गव्हर्मेंटान त्यो केन्नाच नानपयत केल्यो पण आमी ते घेवन आमी फुडें वचत आशिल्ले आणि ताका लागून खुबश्यो अश्यो कठीण जाताल्यो की एक करूंक वचत जाल्यार दुसऱ्याक आडखळ येताली आणि दुसरें करूंक जाल्यार तिसऱ्याक आडखळ येताली. एक आतां सादी गोष्ट सांगपाची म्हळ्यार एका ऑपरेशनल हातून काम करपी आसा ताका जर दुसऱ्या हातून जर क्षेत्रांत वळतलो जाल्यार सुद्दां ताका कठीण जातालें. आतां काम ते काम आसता न्ही एका क्षेत्रांतल्यान दुसऱ्या क्षेत्रांत जर काम करपाक दिवपाक जाय जाल्यार ताका थोडेशे सुटावे आनी सोंपेपणां आसूंक जाय तर असल्यो गोश्टी पळय ज्यो कठिणाच्यो आशिल्ल्यो त्यो तांणी काडून उडयल्ल्यो आसा. आणि दुसरी एक गोष्ट तुमकां सांगपाक बरें दिसता म्हणजे जवळ जवळ 65 रेजिस्टर्स बरोवचे पडटाले. आता प्रत्येक गोष्ट आसा जी कितें लीव रजिस्टर अन रजिस्टर आणि कसलो हे नाका आशिल्ले पळय जे डुप्लिकेशन जाताले ते एक ना करून उडयले म्हणजे अशें कितें करूं ना की लेबराक हातूंत त्रास जाता अशें कितेंच करून केल्लें ना पण एट द सेम टायम सुविधा केल्या कटकटी कमी केल्या बरोवपाची जी आमकां हें लागताली ती कमी केल्या रजिस्टरां कमी केल्या रिटर्न्स फायलिंग कमी केल्या आनी हातूंत म्हाका दिसता हाका चालना मेळपाक बरें पडटलें. तुमकां हांव एका मिनटान आनी एक गोश्ट सांगता जेन्ना एक मदर इंडस्ट्री येता ताका अनुसरून जवळ जवळ 50 ते 60 एन्सिलरी इंडस्ट्री उब्यो रावता आनी हांगा MSME खूबच स्कोप आसा आनी हाका लागून म्हाका दिसता MSMEचे वतीन आमकां ही गोश्ट घडिल्ली जाय आनी ती जर घडत बेगीन घडत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आमच्या पांयार उबे रावपाक बेगीन जातलें. एक जो मुद्दो आसा ह्या सगळ्या हातूंत भितर तो म्हळ्यार इंट्रस्टाचो जो तुमी काडलोय बी. तुमकां दिसता की सरकारान काल ज्यो घोशणा केल्यात तातूंत भितर गव्हर्मेंटे शायड अवे फ्रॉम मेजर रिफॉर्म्स लिक्विडिटी प्रोवायड करपाचे बरा पण स्वताची लिक्विडिटी न्ही बँकांच्या थ्रू आणि त्याच बरोबर इंट्रस्ट रेटूय कमी केल्ले ना सो आसा प्रयत्न लिक्विडिटी प्रोवायड करपाचो बट तो रिफॉर्मिस्ट लेवलाचेर ना अशें दिसता. गोष्ट खरी आसा पण सरकाराच्या हाती सध्या बांदिल्ले आसा. सध्या तुम्ही जर पळयत जाल्यार सरकारची येणावळ सामकीच सुकल्या कित्याक खंयच्याच बाबतींत म्हणजे तुम्ही जर पळयशात जाल्यार सगळे धंदे बंद जाल्ले आसा लोकांचे खरेदरी कमी जाल्ली आसा. देखीक तुम्ही फाटल्या म्हयन्यांक जर पळयत न्ही गाडयो 0 युनिट खपिल्ल्यो आसा म्हणजे सरकाराक येणावळ कितली खंयचीच जाल्ली ना म्हणजे GSTचे जर हातून जाल्ली ना टॅक्साचे हातून जाल्ली ना आनी हाका लागून सरकाराचे हात थोडेशे बांदून उरता. तरी पूण तातूंतल्यान तांणी थोडे पयशे काडून जे कोलेटरल दिवपा खातीर ते म्हणून सरकारान पयशे उबे करचेच पडटा न्ही कित्याक ना जाल्यार बँक कित्याक दितली कित्याक बँक म्हणटा ती कमर्शियल आस्थापन आनी ते म्हणटा की कोणे तरी ते बॅकिंग केल्लें जाय आनी ते बॅकिंग करपा खातीर पयसो हाडूंक जाय आनी तो पयसो सरकारान हाडिल्लो आसा ना न्ही तर तसो पयसो तांणी हें दवरिल्लो आसा सुगूर करून दवरिल्लो आसा. तर त्याच बरोबर इंट्रस्ट रेट कमी करपाक जाय पळय आसा न्ही तो खरोच म्हत्वाचो कित्याक आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर 1, 1.5 आनी 2 ह्या टक्क्याचेर जेन्ना पयशे मेळटा तेन्ना आमी इंडस्ट्री जर 12 आनी 13 टक्क्याचेर पयशे घेत जाल्यार आमकां हे कॉम्पिटिशन करपाक लेवल प्लेइंग फील्ड मेळना.
तर ह्या कामा खातीर म्हाका दिसता एक खूप गरजेचे आसा की तांणी इंटरेस्ट रेटाचेर लक्ष दिवचें आनी आमी ताचेर मागणी केल्ली आसा आनी एक वेळ सरकार मानूनय घेत. पण आनीकूय एक गजाल घडिल्ली आसा की कोविड रिलेटेड कितेंय जर आमी मॅन्युफॅक्चर करूंक वतले म्हणजे देखीक व्हेंटिलेटर करतले किंवा पीपीई किट्स करतले किंवा सॅनिटायझर करतले जाल्यार सिडबी कडल्यान सध्या लोन जे मेळटा ते 5% मेळटा. तर हे जे अशें मेळटा तेच बाकीच्याय धंद्यांक उपलब्ध करून दिवचे अशी आमी एक मागणी ह्याच 2 दिसांक सरकारा फुडें आमी दिल्ली आसा. एक जो आसा की स्ट्रेस्ड एमएसएमईज ज्यो आसात त्या स्ट्रेस्ड एमएसएमईसांक आदार करपाचोय प्रयत्न जाला. आय थिंक यू विल एग्री दॅट इज अ बिग बुस्टर. करेक्ट. स्ट्रेस्ड एमएसएमई खातीर एक गोष्ट तांणी केल्या म्हणजे 45 दिसां भितर पयशे आमी तर सगळे वाटून परत दितले म्हणून सांगला पळय तें बरें केलां. आतां 45 दिसां भितर सरकारानूच आपले पयशे पयलीं दिवपाचे जाहीर केला. त्याच बरोबर प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल हातून फिल्डान मेजर इंडस्ट्री जेन्ना बारीक इंडस्ट्रीचे पयशे आडावन दवरता जाल्यारूय प्रॉब्लेम जाता आनी ताचे खातीर फॅसिलिटेशन कावन्सील तांणी एक्टिवेट केला. हे 2 गोष्टी ज्यो केल्या त्यो म्हाका दिसता मातशे तरी प्रेशर रिलीज करपाक बऱ्याक पडटली. पण एक गोष्ट खरी आसा की सध्या पळय स्ट्रेस्ड आउट जाल्ले आसा ते पयशां खातीरूच जाल्ले आसा. कित्याक धंदो बंद जाल्लो आसा, फाटले पयशे येना आनी फुडलो जे पळय रॉ मटेरियल हाडून दवरिल्लो आसा ताजे पयशे ड्यू जाल्ले आसा. तेन्ना ह्या सगळ्या हातून पळयत जाल्यार ताका सफोकेशन हे सुरू जाल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर सरकारान सांगिल्ल्या प्रमाणे फाटले पगार हांकां दिवंक जाय, आमच्या वर्करांक दिवकूच जाय आनी हांव मान्य करता दिवकूच जाय. कित्याक इतलीं वर्सां तांणी आमच्या बरोबर काम केलां, इतलीं वर्सां तांणी आमकां सांबाळ्ळ्या जाल्यार एक 2-3 म्हयने आमी तांकां सांबाळूंकूच जाय. ह्या बद्दल म्हजे कसलेच दुविधा ना. पण त्याच बरोबर पयशे आसल्या शिवाय दिवपाक कठीण जातले. तेन्ना म्हजेच पयशे जे दुसऱ्या कडेन उरल्या ते आयदर सरकारा कडेन उरल्या, पीएसयू कडेन उरल्या, मोठ्या इंडस्ट्री कडेन उरल्या किंवा टॅक्स भरला पळय तो रिफंड येवपाचो उरला, हे सगळ्या माध्यमांतल्यान जे पयशे उरल्या ते जर म्हाका परत येत जाल्यार म्हजे खुबशे समाधान जातले, सुटायो जातलो म्हाका आनी धंदो फुडें व्हरपाक मातशें सोंपें जातलें. या मागीर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. आमी म्हणिल्लें की जशी डेव्हलपमेंट जाता तशी उलोवया कारण लोकांक हे जे पर्स्पेक्टिव्स आसा ते सामके म्हत्वाचे. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परतय करया अशी एक्सरसायज आनी थोड्या दिसांनी. वेळ काडात असोच. एक इल्लीशी गोष्ट वच्च्या वेळार सांगूंक सोदता की आमी आतां गोंयान आमी जे पळय वावुरता त्या गोंया खातीर एक बरी गोष्ट जावंक शकता म्हणजे आयटी इंडस्ट्री जी आसा तांणी सगळ्यांनी सांगलां की वर्क फ्रॉम होम. आतां वर्क फ्रॉम होम म्हणटकीर आमचे गोंयचे जवळ जवळ 10-12 हजार भुरगे भायर आसात, काम करतात आयटी इंडस्ट्रीन. ते परत घरा येवन हांगा बसून काम करूंक शकता कित्याक तांकां डिसेंबर पर्यंत घरांतल्यान काम तांकां थोडीशी सुविधा तयार सरकारान करून दीत. कित्याक आमचे कडेन खुबश्यो सरकारी बिल्डिंगो आसा थंय जर तांणी वर्क स्टेशन्स तयार करून तांकां जर ह्यो सुविधा दीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशें बरें जातलें. आनी ह्यो सुविधा पळोवन त्यो इंडस्ट्री घडये गोंयानूच रावन काम करपाचें फुडें व्हरत. हे जर चिंतून आमी जर टेक्नॉलॉजी पार्क आमी हांगा सुरू करीत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर ही बरी गजाल. बरी जाता. मागीर थँक्स अ लॉट. अशी इनपुट्स घेत रावतात तुमचे बरोबर. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. देव बरें.